Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Örgan Jesu. Örgan Jesu. Örgan Jesu. Örgan Jesu. Hoglap Jesu. Hoglap Jesu. महिमा Jesu. महिमा Jesu. आराधन Jesu. आराधन Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाबा बहिणीनो, सम्याच्या पवित्र अजीरपणांत व सांजेचो वेळ आमी हांगासर आयल्या. जेजू आमचो राय आनी आमी ह्या राया काल ताच्या जतने काल जिवची आमी बागी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो, जेजूचें रायपण अधिकाराचें रायपण न्हय, बगार सेवेचें रायपण. जेजूच्या रायपणांत म्हाका आनी तुमकां हर एकल्या की मोग लाभता. दाराळ मोग देव आमचो करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबा बहिणीनो, जेजूच्या रायपणांत हर एकल्याची जेजू जतन घेता. हर एकल्याक आपलो म्हणले तो लेखता आनी हर एकल्याचे कश्ट दूख तो समजता आनी हर एकल्याक तो बुजावण आनी धैर्य दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेजूच्या रायपणांत बाबा भयणीनो, कोणच मनशाक न्याय जायना. जेजू हर एकल्याक राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. आमच्या जिवितांत, आमच्या कश्टांनी, आमच्या दुखांत, बेजारायेंत, निराशेंत, सलवणेंत आमी ते जेजू म्हणल्यार राया सरशी नवत आसतना जेजू म्हणल्यार राय आमचे विशयान चिंता. न्हय केवल भायल्या रितीन तो आपलो जीवच दिता. म्हज्या शेळयां खातीर, म्हज्या शेळयां खातीर हांव म्हजो जीवच दिता म्हणलो जेजू राय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो, जेजू म्हणल्यार राय सिंहासनार बसोना, बगार तुजी आनी म्हजी जतन घेवच्या खातीर उंड्या रुपार, उंड्या रुपार सिंहासनाचेर बसोना, केवल एका गवांच्या उंड्या रुपार तो आमचे सवे रावता आनी आमची जतन घेता. असल्या सम्याच्या त्या हाजीरपणांत आमी भरया. सम्याच्या हाजीरपणांत आमी येवया. जेजू आमचो राय, जेजू आमचो गवळे, ताच्या त्या सांगातपणांत तसो मोग भोगूंक हो एक घंटो आमी ताका समर्पया, दिंबेर पडया. जेजू आमच्या राया, आमच्या मदें तूं ये. जेजू आमच्या गवळ्या, आमच्या मदें तूं ये. आमचें जतन तूं घे. आमचें जिवीत तुका समर्पीत हांव. आमचें जिवीत तुज्या हातान दिता हांव. आमी संगया आनी सम्याक आमच्या मदें आपोवया. आराधना ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜನಿಗೆ. ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜದಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ
गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आमच्या रायाक आम्ही नमान करया आमच्या रायाच्या पांयातले आमी सरपडया आमच्या रायाक आमचे जीवन पुरते समर्पया आमच्या राया कडेन आमचे हर एक मागणी आज समर्पया कित्याक आमचे जिवितांत हर एक मिनट आनी सेकंड आमचो सोमी आमची जतन घेता ह्या आमच्या सोम्याक आमचे जीवन समर्पण गावया मग करुणा सागर ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೇ करुणा सागर ನೀನಾಗಿ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೇ करुणा सागर ನೀನಾಗಿ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾದಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ सम्यान जेजू आमचो राय काकुलतेचो सागर तूं सम्या तुझे राय पण तुझी दर्याळ काकुळ तूं दिवच्यान सम्या आटपले जिनी बोर काळोखांत आशिल्ल्या कुरड्यांक समाजांतल्यान भायर आशिल्ल्या कोडकारांक निर्गतिकांक कश्टांत आशिल्ल्यांक रडतेल्यांक सम्यान जेजू तांकां तुवें धैर्य दिलें पिडेस्तां बरें केलें जेजू कितल्या वर्सांनी काकूळ तूं म्हणली बगीन आसतना मोग म्हणलो बगीन आसतना फकत मनशाच्या दारुण्याक वळख जावन हेरांच्या जायत्या वायट आनी अनितीच्या करण्यांक बली जावन मोगाचें निराकरण जावन जत्तेचें निराकरण जावन कोणूच लेखची नात म्हणल्या परिस्थितीक पावून एक सुरी निराशेन बुरुल्ली दुकान बुरुल्ली जावन जियेतेल्यांक जेजू तुवें आपडली तांच्या काळजांत तुवें आपडले सोम्या मोग कितलो दराळ म्हणले तुवें दाखयली सोम्या तुज्या मोगाक गडस ना ती उबाराय ना ती गुंडाय ना ती रुंदाय सकट सोम्या विस्तारून मुखार वचो मोग ताका मेजा पुसना सोम्या तसलो मोग तुवें दाखयलय तसल्या मोगांत मनशांक तुवें तुज्या गोपान घेतलें सोम्या ताच्या जिवितांत उजवाड दिलोय आनी हर एकल्याक तुज्या सरशेन तुवें हाडलें सोम्या निराशेंत आसल्या बरें वसो दिलोय रडटेल्यांची दुखां पुसलीं गायेल्ल्याचे गाय तुवें गूण केली सोम्या अस्कत्यांक घट केलें भावार्थ ढोकळयलेल्यांचे भावार्थ बरलोय सोम्या जेसू हर एकल्या तुवें लागीं घेतलें सोम्या आज आमी तुजे सरशें आयल्या जेजू आमचो भावार्थ घट कर ह्या खातीर जेजू तुका समर्पित हांव तुका आराधन करता तुका मान करता तुजी काकुळट आमी भोगूंक येयल्या तुजो मोग आमी भोगूंक येयल्या
तुझे ते दैवीक राय पूण मी बघूंक पावले हांव जेजू संवसारी अधिकाराची जड आय आमकां थोडी बडी सोसूंक जायनातल्या वेळार सोम्या तुजे लागीं ते तो मोगाळ मोग बघूंक एका गवळ्याचो बऱ्या गवळ्याचो मोग बघून जेजू तुज्या पांयां तेणी आसांव जेजू आमी तुका समर्पिता आमी तुका आराधन करता जेजू महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿಹೆ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿಹೆ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜದಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Busyang भाऊ बहिणीनो आमच्या रायाचेर आमी दिश्ट घालया वरते सिंहासनी अल्तार आणि सर्गींच्या सिंहासनाचे रूप जावन आसची पवित्र अल्तारी वेदी आणि या अल्तारीर उंड्या रोपार जेजू आमचे मदें आमचो राय हजर आसा आदल्या काळार एक राय म्हळ्यार लोक कितें मानतलो एक राय येतना लोक धरणीर सरपडतलो एक राय येत आसतना लोक सगलो बोब मारतलो ताका मान करन बाबा भयणी तुज्या आनी म्हजे मुखार हांगासर हजर आसो हो राय सादारण संवसारी राय न्हय दैवीक देवाचो देव स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो राय ह्या रायाचे आडळ ते खंयच्याच जाग्यांक सीमीत जाल्ले न्हय बगार मनशाच्या काळजांक सीमीत जाल्ले ह्या रायाक आटापूंक संवसाराच्यो शक्ती सकनांत बगार ह्या रायाक आटापूंक केवळ सर्गींच्यो शक्ती मात्र कित्याक सगळें सरकार राज ताच्या महिमेन तें भरलां देवाचें राज बाबा भयणीनो ह्या राया मारिपात आमकां मेळ्ळां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाबा भयणीनो वो राय संवसारी अधिकार चलोवचो राय न्हय ह्या राया लागीं सैन ना ह्या राया लागीं झुजारी नात ह्या राया लागीं आधुनीक रॉकेटां नात
यट मिसाइल्स नांत या राया लगी नांतचे म्हणले की त्यांस दुडू बदीक या रायाकडे असा केवल मोग आणि वो राय म्हणता हांव जावन आसा तुमचो गवळी आपूण राय म्हणतो म्हणून संतोष पावना आपूण तुमची जतन घेवचो गवळी हांव म्हणटा हांव तो बरो गवळी म्हज्या शेळ्यां खातीर जीव दिवचो हांव तो बरो गवळी म्हज्या शेळ्यांक राखचो हांव तो बरो गवळी म्हज्या शेळ्यांची जतन करचो केवल उतरान मात्र न्ही आजकालाच्या संवसारांत आमी पळयता राय या रायाच्या जाग्यार असले अधिकारी आसले आज ते रावळेर आनी बसतात विमानांनी भोंवतात मिलिटरी सेक्युरिटी घेतात पूण लोकांक तेजे परजेक आज सेक्युरिटी ना मरण पावतल्या मनशाक रक्षण ना आज आमी कश्टां सापडतना आमी पळयता इतले आवरायल्या फाटल्या दिसांनी इतली पिडायली लोक मरोंक कितलो लोक मेलो कितले जाण नासतले तांकां पूण त्या संवसारी अधिकाऱ्यांक मात्र कांय जावंक ना कित्याक तांचे लागीं संवसारी संगत्यात पूण बाबा भयणीनो ह्या राया लागीं तें कथेंच ना ह्या रायान आमकां आपूण कसलो राय म्हणटा कोण दिला ही गवळी म्हणजे शेळयां खातीर जीव दितलो ह्या रायान आमचे खातीर सगळ्या मनशाचे कश्ट आपणाचेर वयले आपल्या कश्टाचो गुर्तो जावन कुरीस घेवन तो कालवारीच्या दोंगराक सरलो ह्या रायान आपल्या माथ्यार एक कांट्याचो मुकुट ताणें दवरलो आनी ह्या रायान आमचे खातीर तो वैभवांनी पडोवन पडोवन हात पांय जोडून त्या कालवारीच्या दोंगराक तो सोडलो आनी थंयसर जेजू देवाचो राय म्हणली सांगणी थंय त्या कुर्सार गेली त्या कुर्सार मेलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 असल्या क्रिस्त रायाचें फेस्त आमी आचरण करता भाव भयणीनो आज आमचो राय जेजू असल्या ह्या रायान आपल्या गवळ्यान आमची जतन गेल्या ह्या सोम्याक आमी सकड आमी हरसिया तुमची जाप जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन आनी मान तुका जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन आनी मान तुका सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन आनी मान तुका पांचव्या सोरोवाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन आनी मान तुका शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन आनी मान तुका म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन आनी मान तुका आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन आनी मान तुका काळक्या पालक्यान हांव चलान तरी कसलेंच वायट हांव भियेना जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन आनी मान तुका कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन आनी मान तुका तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन आनी मान तुका म्हज्या दुश्मनाच्या दोळ्यां मुखार म्हाका तूं एक मेज मांडटाय जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन आनी मान तुका म्हजें मातें तेलान तूं मागताय जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन आनी मान तुका म्हजें पात्र बरोवन वमतता जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन आनी मान तुका सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग खरेंच म्हाका सांगात दितली जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन आनी मान तुका सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो जेजू बऱ्या गवळ्या आराधन आनी मान तुका भावा भयणीनो 23 आपुरबाचें किर्तन आमी आपुरबायन सोम्याच्या गवळ्यान ताचो मोग आमी नियाळन आमी मागलें बाबा भयणीनो कितल्या आपुरबाची ती उतरां सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना आमी सकड्या गवळ्याक आसांव ह्या गवळ्यान आमची जतन घेतल्या हर एक दीस आमच्या कश्टांनी आमकां ताणें सांबाळवेला आमकां मोग नासता जाल्यार मोग दिला आमच्या पिडे शिडेन ताणें आमकां भलायकी दिल्या आमच्या एकसूरपणांत ताणें आमकां सांगात दिला
निरंतरी आमचं गोळी दावन सुसुमी आमच्या संगता रावला आपलो आपलो मोग म्हणलं दांडो बेत घेवन आमचें ताणें रक्षण केलां ह्या संवसारांत पाताक आनी वायट म्हळ्यार सुन्या वागटाच्या हातान पडोवंक ताणें आमकां सोडूंक ना निरंतर एक रात आनी दीस म्हण लेखीन आसतना आपल्या दोळ्याच्यो अश्ट धांपी नासतना आमच्या सुम्यान आमची जतन केल्या ब्यावच्या रायाक आमी अर्सून आमी गावया ताची स्तुती गावया ताका अर्गां दिवया ताचो मोगनी हाडया आनी ह्या सुम्याक आमी नावाडया जेजू जेजू राया सोराय जेजू जेजू तुम्हाका जाय जेजू जेजू राया सोराय जेजू तुम्हाका जाय जेजू जेजू राया सोराय जेजू जेजू तुम्हाका जाय जेजू जेजू राया सोराय जेजू तुम्हाका जाय तो मुझे थंय आसा तो तुजे थंय आसा तो मुझे थंय आसा तो तुजे थंय आसा सर्वांत जियेता जेजू जेजू राया सोरा जेजू जेजू तुम्हाका जाय जेजू जेजू राया सोरा जेजू तुम्हाका जाय म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा सोलो म्हाका व्हरता सोलो म्हाका व्हरता जेजू जेजू राया सोरा जेजू जेजू तुम्हाका जाय जेजू जेजू राया सोरा जेजू तुम्हाका जाय म्हज्या कश्टान तो आसा म्हज्या दुखान तो पुसता म्हज्या कश्टान तो आसा म्हज्या दुखान तो पुसता वाचून तो शिकयता जेजू जेजू राया सोरा जेजू जेजू तुम्हाका जाय जेजू जेजू राया सोरा जेजू तुम्हाका जाय जेजू जेजू राया सोरा जेजू जेजू तुम्हाका जाय जेजू जेजू राया सोरा जेजू तुम्हाका जाय जेजू तुम्हाका जाय अल्ले अल्ले अल्लेलुया अल्ले अल्ले अल्लेलुया अल्ले अल्ले अल्लेलुया अल्लेलु अल्लेलुया अल्लेलु अल्लेलु हालेलुया 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 Jesus,
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो, इस्रायलाक देवान राय दिले. इस्रायल असो लोक म्हणा लागलो आमकां राय दी. देवान तांकां राय दिले. सावलाक दिलो, दाविदाक दिलो, सलमांक दिलो, दैते राय दिले. कितें जालें? रायांनी परजेची जतन घेतली ना. रायांनी परजेक ग्रासिलें. शेळयांक रातचे गवळी बल्पे जाले. परजेचें बरेपण तांणी पळयलें ना, केवळ आपलें बरेपण पळयलें. पूण बाबा भयणीनो, मनशाचो राय देव, मनशाचो राय देव. जेन्ना संवसाराचो राय निर्फळ जाता, देव बळादीक जाता. आनी एजेकिएल प्रावतीच्या पुस्तकांत आमी पळयता, देव मोदें येता. जेन्ना संवसारी राय मनशाची अलक्षा करतात आपल्या परजेची, तेन्ना देव येता आनी तांचो राय आपूण जातलो. आपूण तांचो गवळी जातलो आनी आपूण ताका सोलोवन व्हरतलो आनी आपूण तांचो मोग करतलो. आपूण तांचें रक्षण करतलो म्हणटा देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हे घडीभर आमी एक उबे रावया. देवाचें उतर आमी आयकोवया. एजेकिएल प्रावतीच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 30 आनी 4 वाक्य 11 तावन 12 आनी 15 तावन 17. कित्याक सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, हांव म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय करतलो. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले, त्या सगळ्या जाग्यांत हांव तांकां निवारतलो. हांव म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो आनी तांकां हांवूच विशेव दितलो. उलयता तो सर्वेस्पोर देव. सांडिल्ल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो, गायेल्ल्यांचे गाय बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो, घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्याय नितीक अनुसरसून पोसतलो. आनी तूं म्हज्या हिंडा तुजे विशीं सर्वस्व देव अशें म्हणटा. बोकऱ्या मदें मेंढऱ्या आनी बोकड्या मदें हांव नीत करतलो. देवाचें उतर ये वाखाणी तुका क्रिस्ता. एक घडीभर बसया. बाबा भयणीनो, आमकां सडाव तूं रायां विशीं, रायांच्या आडळत्या विशीं सडीत माहीत ना जावंक पुरो, या अनुभव ना जावंक पुरो. पूण आमी पळयता थोडे राय आजकाल इंग्लंडांत आजुनी राणी ती अंतीम अधिकाराची व्यक्ती जावन आसा. थायलंडांत राय अंतीम अधिकार सोगुर्तो जावन आसा. आमचे मैसूरांत राय तो संप्रदाय तो सोलोवन व्हरता.
असले रायपण आमी संवसाराचें पळयलां आयकलां चरित्रांत. एका रायाक आपली म्हणली फौज आसा, एका रायाक आपले म्हणले ग्रेस्तकाय आसा, एका रायाक आपले म्हणले स्वतंत्र आसा, सगळो अधिकार ताच्या हातांत आसा आनी रायाक सवाल करतलो कोणूच ना. असली परिस्थिती आदल्या काळार आसली. देखून एक राय म्हळ्यार तो सर्वाधिकारी व्यक्ती. देखून राय येत आसतना लोक ताजे मुखार धरणीर सरपडतलो, ताका सवाल करूंक कोणा अधिकार नासलो. रायान जर तर एक मरणाचें परमाण दिलें तें अंतीम विचारूंक ना. भाव भयणीनो, असली परिस्थिती रायांची ते त्या काळार जावन आसली. पूण आज देवाचें उतर उलयता तें रायपण कसलें. जेजूक आमी आमचो राय म्हूण मानता. जेजूचें रायपण कसलें. जेजू कडेन सैन आसा गी कांय ना, झिरो. ताचें सैन तेस देवदूत आनी ते संत भक्त आनी आमी ताची परसां. तेंच सोम्याचें सैन. सोम्या कडेन ना संवसारी ग्रेस्तकाय, कित्याक ताका ती गरज ना. सगळो संवसारांतले सर्व राय अधिकार ताच्या हातांत आसात. तसो संवसाराचो राय, संवसार ताचो, परत ताका ती कितें गरज तें सगळें ताचें. आनी जेजू म्हणलो हो राय, हाच्या राय त्या राजवटाक गड ना. आमी पळयता इंग्लंडाच्या राजवटाक गड आसा. गड उतरून गेल्यार आनी एका राष्ट्राची येवन तांकां आडयतात. भारत आनी पाकिस्तान, चीना, या श्रीलंका आमचे बंधूंच्या हर एका राष्ट्राक गड आसा. एकलाच गड उतरून येतना घर्शण जाता. पूण जेजूच्या राजाक गड ना. ते सगळ्या संवसाराच्या मनशांच्या काळजांत जेजूचें राज. आनी असल्या रायाक भाव भयणीनो आमी मान करता. ते देखून आज आमी एक घडी भर जेजूच्या राजा विशयान चिंत्या. कित्याक भाव भयणीनो, आज आमकां मनशांक, भावार्थी मनशांक हें सवाल मस्तू गरजेचें. आमी ह्या संवसाराची जिवितांत भाव भयणीनो आमी जायते पटी कश्टांक वळख जाता. पातकाक आमी सांपडता, अनितीक आमी सांपडता, संवसारी वायटांक सांपडता, आमी विघ्नां अनवरां सांपडता. आनी असल्या वेळार आमकां कोण आमचे वयर अधिकार चलयतलो. केवल स्वामी जेजू क्रिस्त मात्र. त्या रायान मात्र आमकां बचाव करयेत. ह्या संवसारांतल्या कोणेच आमकां दुसऱ्यान बचाव करूंक साध्य ना. त्या देखून जेजूचें राज तें काळजांचेर. ह्या रायाच्या मोग आडाळतेची रीत ह्या सूत्र जावन आसा मोग. ताका सैन गरज ना. फकत मोगान सगळें तो जिखता. आनी जेजू आमकां सांगता, एकामेकाचो देवाचो आनी एकामेकाचो तुमी मोग करा. एकामेका मोग केल्ल्यान सगळो संवसार तुमी जिखतल्यात. जुवांच्या वांजेलां अध्याय 15 वाक्य 13 आमकां जेजू सांगता, एका इश्टान आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रासवर तो मोग दुसरो ना. आनी ह्या रायाचें आडलतें सूत्र मोग बाबा भयणीनो. आनी त्या खातीर तो काल्वारीच्या दोंगरार त्या मोगाचें सूत्र काण घेवन तो उमकळ्ळो. मोगा खातीर ताणें जीवच दिलो. मोगा खातीर मनशां खातीर पुर्तें ताणें आपणाक खाली केलें म्हणटा फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांपावल. ताच्या मोगाक गळस ना. अशें पुर्तें मोगाचें सूत्र काण घेवन जेजू आडलतें चलयता. आनी त्या देखून आज जेजू आमच्या जिवितांत आसा, आमचे राजवट चलयता. आमी कोणूच भावा भयणीनो खंत करची गरज ना.
आमी कोणीच भिवची गरज ना, आमी कोणीच आकांतून पडची गरज ना, आमी कोणीच नित्य टेन्शन घेवची गरज ना, आमी कोणीच बरो सोगडावची गरज ना. कित्याक आमकां सगळ्यांकी जेजू म्हणलो राय रात आनी दीस जिवंत अशें मरणान सगळ्यांती आमकां सांबाळटलो रायतो म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. इजेकेल प्रवादीच्या पुस्तकांनी उतरां आमी आयकलीं आपुरबायची. जेन्ना संवसारी राय निर्फळ जाले, जेजू देव तांकां सांगता, देव म्हणटा हांवूच ह्या मुखार तुमचो राय जावन आसतलो. संवसारी राय आनी मुखार तुमची जतन घेवन पावचें ना, हांवूच तुमचो राय दितलो. कितें करतलो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो. पयलें काम एका रायाचें, म्हज्या बोकऱ्यांक हांव सोदून वेतलो. बाबा भयणीनो, आमी कोण सगळीं पवित्र स्नान घेतिल्लीं, जेजूचेर पातये येतली, विश्वास दवरतली, देवाचेर पातये येतली, आमी सकट जेजूची, आमी सकट सोम्याच्यो शेळयो. आनी त्या देखून जेजू कितें म्हणटा, हांव म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो. कोणूच जावं दी बाबा विनिनो, हांव वा तुमी हर एकल्याच्या आमच्या जिवाक मोल आसा. जेजू आमकां सोदून येता. कितल्या पयस आमी गेल्यार जेजू आमकां सोदून वेता, ही आमी उडास दवरया. दुसरें, जेजू म्हणटा हांव तांची जतनाय घेतलो. बाबा भयणीनो, संवसारांत तुजी म्हणली जतन घेवची ना. काजार जाल्यार तुका तुजी पतीन एक दीस जतन घेतना जावं पुरो, या तुजो पती तुजी जतन घेना जावं पुरो, तुजी आवय बापूय तुजी जतन घेना जावं पुरो, तुजी भुरगीं बाळां तुजी जतन घेना जावं पुरो, तुवें पातिल्लीं इश्टां मित्रां तुजी जतन घेना जावं पुरो. पूण देव कितें सांगता, हांव तांची जतनाय घेतलो. खंत करची गरज ना. हांव निराशीत, कोणीय म्हाका नात म्हणलें तुवें टेन्शन करची गरज ना. कित्याक कोणीय तुका सांडरी हांव तुमकां सांडिसो ना. कोणीय तुमकां सांडरी हांव तुमकां सांडिसो ना. एक आवयपणी आपल्या भुरग्याक सांडीत हांव तुमकां सांडिचो ना. इजाया 49:39 अध्याय 16वें वाक्य. हांव तुमकां सांबाळटलो, हांव तुमची तांकां निवारतलो. कश्ट विघ्नां अनवर येतना भिवची गरज ना. हांव ताका निवारतलो. म्हाका रात आनी दीस खंयचेय ना. म्हाका ह्या संवसाराची खंयच्योच आडखळी नात. हर एका जैतूरची सकत म्हणजे ती आसा म्हणटा देव. हांव तांकां निवारतलो. खंयचे संवसारी आडखळी तुका येवं दीत बाबा भयणी. देव तुका निवारता म्हळ्यार उडास दवर. मनीस तुका आडयतीत, पूण देवा खंयचेच लेखना देखून तो तुका निवारतलो. देवसाराच्या पासांतले निवारतलो, मनशाच्या अनुपकारपणांतले निवारतलो, संवसारी वायटांतले देव तुका निवारतलो. कित्याक तो तुजो देव, मोखरसो देव. आनी हांव तांकां राष्ट्रां मदले भायर काडटलो आनी पाटी हाडटलो. म्हजी परजा खंय शिंपडोंत गेल्या जावं पुरो, कितल्या पयस ती आसूं दी, हांव तांकां पाटी हाडटलो, तांकां विंचून काडटलो आनी पाटी हाडटलो आनी तांकां एकठांय करतलो आनी तांच्या देशांत हाडटलो. तुजो आनी म्हजो देश बाबा भयणीनो, आमचो भारत देश, पूण आत्मीक तरान आमचो देश देवाचें राजवट. आमी सकट देवसाराच्या राजवटाक पयस गेल्लीं, आमी देवाच्या राजा पाटी येवंक करता. तेजेकून देव आमकां पाटी हाडटा. आमी कितले पयस पातकांतलीं गेल्यार देव आमच्या पाताक बक्षिता, नितळ करता, शुद्ध करता, बोंग दाखयता, ठाकूर दाखयता. आपल्या त्या राजांत आमकां तो हाडटा. आनी म्हणटा देव, हांव तांकां इस्रायलाच्या पालक्यांनी सरयतलो, बरो सरव तांकां दितलो. कितें सरव तो दिता बाबा भयणी? तणाचो सरव न्ही, या कितेंच हेर न्ही, आपलें मांस आनी रगत तो आमकां दिता. आपलें मांस आनी रगत तो आमकां दिता. आपलो सो जीव तो दिता. आपलो जीव दिवन आमकां सरयता. आपले कूड आनी रगत दिवन आमकां सरयता. आनी आमकां कोणूच हस्कत जावंक तो सोडिना, आमकां बळवंत करता आनी आमकां विशेव तो दितलो. विशेव तांकां दितलो. गायेल्लेचे गाय बांदतलो, गायेल्लेचे गाय बांदतलो, पिडेस्तां घट करतलो आनी तांचेर दोळो दवरतलो. आमकां खंत आसा, पिडा शिडा आयली कितें जाता, फाल्यां हांव मरता, म्हजी पिडा गूण
भावा भयणीनो आमी कणकरची गरज ना कित्याक गायल्ले म्हणजे कुडीचे गाये म्हणजे काळजाचे गाये आत्म्याचे गाये मोतीचे गाय कितले आसात दिसपडते कितले गाय जातात म्हणजे जिवितांत म्हाका मेळच्या खस्तांत म्हणजे अनवरांनी कितले गाय जातात हर एक गाय हांव गुण करतलो कितें वकात हांव घालतलो मुझे आमोलीक रगत द ब्लड ऑफ जीसस विल हील एवरी वोंड हर एक गाय समी आपल्या रक्तान तो आमकां ते नितळ करतलो केदें व्हरतो बरोबरसो आनी आमकां तो घट करतलो आपली कृपा आपलो जीव आपले सकत दिवन आमकां तो घट करतलो आमचेर दोळो दवरतलो न्याय नीत करतलो म्हणटा समी न्याय नीत हांव करतलो अन्याय हांव कोण सोडचो ना वायट केल्ल्यांक हांव खंडीत जावनी तांकां फावो ती शिक्षा दितलो आनी बरें केल्ल्यांक हांव बरें दितलो मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25 वाक्य स्पश्ट आमकां सांगता 30 आनी 4वें वाक्य कितें येया तुमी म्हणजे उजव्याक आनी दाव्याक बरें केल्ल्यान म्हणजे उजव्याक येया वायट केल्ल्यान म्हणजे दाव्याक येया तुमी सर्गींचे राज सोडा आनी कोणी वायट केल्ले ते नासाक तुमकां येमकोणाचे त्या शिक्षेक तुमकां पात्र करतलो बाबा विनीनो आमचो देव हें सांगता तर आमी देवाच्या रायपणाक येवया देवा काल आमी आमचो भावार्थांक घट करया जेजू आमकां हांगासर आसा आमचो राय संवसारी जिवितान आमकां तो सांबाळटा तर ह्या समया लागीं येवया आमची मागणी ताका समर्पया एक घडी बोर आमकां सम्याक समर्पया जेजू आमच्या रायाक आमचे जिवीत समर्पया ह्या संवसारांत ताच्या मोगान तुमी घट जावचे पसत मागया आमच्या जिवितांत मस्त दूख पगलां जावं पुरो आमच्या जिवितांत आमी मस्त अनितीक बलिदान हांव जावं पुरो आमच्या जिवितांत एकसरपण भोगलां जावं पुरो निराशेक आमी सांपडलां जावं पुरो बरवसो आमी उगडयलां जावं पुरो बेजारांत आमी सांपडलां जावं पुरो जिवीत आमकां थोडी बडी जड जालां जावं पुरो आनी ह्या सगळ्यां ती जेजू आमचे समें आसा देवाचें वाक्य आमकां सांगता हांव म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी सुकून गेल्ल्या पाटी हाडटलो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी सुकून गेल्ल्या पाटी हाडटलो बाबा भयणीनो आमी मागया ह्या घडये सुकून गेल्ल्या शेळ्यां पसत मागया आज पवित्र सभेतावन कोण भायर गेल्यात आज कोण देवाच्या राजांतावन भायर गेल्यात आज कोण पातकी आनी कोठेन जिवीत जियेतात आज निरंतरी परत्यान मनीस देवाक कोण अपमान करतात आज कोण बाबार्थ सांडून बाबार्थांत पयस वेतात देवाचेर विश्वास सांडून संवसारी जिवीत संवसारी संगती खातीर जियेतात कोण आज आपल्या कायद्यांनी सुकून पडटात प्रत्येक रितीन मीस ना कुमसार ना साक्रामेंतांत देव वचूं नाका म्हणल्या चिंतपान जियेतात तांचे बसत मागया आज कोण आपल्या जिवितांत देवातान पयस केल्ली ती आपल्या बेसाच्या कायद्यांनी सुकून पडटात बेसाच्या कायद्यांनी तावन पयस केल्ले बेसाच्या जिवितांतून पयस गेले जावं पुरो पवित्र सभेंत बेस्पू याजक धार्मिकां कोण तांच्या समर्पीत जिवितांतून भायर आसात कोण ती देवाच्या मोगातावन पयस आसात आमी तांकां जेजूक समर्पया सर्व खाजारी जोडी आवय बापय कोण त्या देवाच्या राज्यांतान पयस आसात बेसाच्या कायद्यांनी सुकून पडल्यांत कुटुंबाचे कायदे सांबाळच्या सुकून पडल्यांत कोण आज कुटुंबाची जतन घेनात आपल्या भुरगेपणाची जतन घेनात असली देवातान पयस केल्ली आज आमी तांकां समर्पया आमाल पिवने ड्रग्स आनी अशा रितीन आनी स्कांदलाची जिणी दिवन वायट आनी लिव्हिंग रिलेशनशीप असल्या संगतींनी आज सडीळायेचें जीवन जिवचें कितेंय केल्यार चलता कालेंय केल्यार चलता देवाचे दोळे दांपल्यात आसतले मुजेंत खुशी मुजेंत राज म्हणून आज जियेतले राग द्वेष हागे मोसर गर्वान बरोवन एकामेका जिवीत पाड करतले शरांचे समाधान पाड करतले असनाक आमी सम्याक समर्पया हांव म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी सुकून गेल्ल्या पाटी हाडटलो सम्यान जेजू हर एकला तूं पाटी हाड सम्या कोणाक तुवें आज आपुडची गरज आसा म्हणलें सम्या तुजे मुखार आमी उसारलां
ह्या संवसारांत कोण तुजें नांव पयस केलां जेजू सगळ्यांक तुज्या पांयां तेणी पाटी हाड जेजू आमी तांकां समर्पिता तू सौम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी तू सौम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी देवाचें उतर सांगता हांव तांची जतनाय घेतलो मोगला जेजू आज ह्या संवसारांत तुज्या जतनेची सबारदनां गरजांतलीं सबारदनां आसा सौम्या आमी तुका समर्पिता जेजू आज कितल्याशा कुटुंबांनी कितली आवय बापूय भुरग्यांची जतन नासतना आसात जेजू भुरग्यांच्या मोगाक आशेतात जेजू भुरग्यांच्या मोगा खातीर दुकां गळयतात जेजू भुरग्यांचो मोग नासतना करकतात जेजू कितलीशी आवय बापूय जेजू आज तुज्या जतनेची तांकां गरज आसा सौम्यान जेजू कादरी जिवितांत कितलीशी पती वा पत्नी तुज्या जतनेक आशेतात मोग मेळनासतना कादर जाल्ल्या दादल्या तावन ह्या बायले तावन मोग मेळना जतन ना केअर करिनात कोसात लेखिनात मोग ना एकसर कोण सौम्या असल्यांक तुज्या जतनेची गरज आसा सौम्या जेजू कितलीशीं जाणां आज कुटुंबांनी तुजी जतन आसतना भुरगीं आसात आवय बापूय भुरग्यांचें मोग करीचें म्हणलें ना तांचे पयशे तांचे राटावळी तांचे आनी कितें जेजू भुरग्यांचे विशयान चिंतूंक आमच्या आवय बापूयक वेळ ना जालो जेजू तांकां आमी तुका समर्पिता सौम्या जेजू आज संवसारांत कितलीं जाणां दुर्बळी आसात खावंक जेवणांतले आसात घरांत सौम्या एक मूठ जेवंक कश्ट जाल्लीं आसात न्हेसोंक कश्ट जाल्लीं आसात शिकोवंक कश्ट जाल्लीं आसात वखदां पयशे नासतना कश्ट जाल्लीं आसात सौम्या जेजू आज कितले निर्गतीक आसऱ्यांनी आसात कितलींशीं जाणां थंयसर कोणूच नासतना वाटेर पडुल्लीं खंयसर स्नेहालय आनी कितें वायट आनी कितलेशा आसऱ्यांनी असलीं आसा जेजू सांत अंतोनीच्या आनी जायत्या संवसाराच्या आसऱ्यांनी आसा जेजू असल्यांक तुज्या पांयां तडेन समर्पित हांव जेजू आज ह्या संवसारांत कोण सक्कड असल्या कश्टांत आसा जेजू तांकां समर्पित हांव ह्या वेळार जेजू कोण तांची जतन घेता जेजू तांकांय समर्पित हांव तूं सौम्यात जायत्या यादक धार्मिकांनी लायका मारिपात तांचो मोग करताय तांकां आपडताय तांकां सांबाळटाय जेजू ह्या जतनेची तूं तांकां गरजांतल्यान पावताय सौम्या जेजू तांकां आमी तुका समर्पित हांव आनी मागता तू सौम्या मोसो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी देवाचें उतर सांगता हांव तांकां देशान अडतलो इस्रायलाच्या फालक्यांनी हांव तांकां सरयतलो मोगळा जेजू सर्वांनी आज तुज्या पालक्यांत ये जाय जेजू आज कितलीशीं जाणां तुज्या पालक्याच्या भायर आसात आज आमच्या कितलेशा कुटुंबांनी तेर्स ना आमोरी करचे सयत पुरसोत ना जेजू आज आमच्या घरांनी पवित्र पुस्तकां आसात वाचतली गत ना कित्याक तांच्या काळजांनी तुका जागो ना जेजू कितलेशा कुटुंबांनी मागणें ना कितलेशा जाणांक आज मिसांव सोंग नाका असल्या शेळमोड्या त्या मनोभाग सांपडल्यान जेजू तांकां आमी तुका समर्पिता आत्म्याची शेळमोडाय आज आमचे भोंवतणी सोडून आयल्या ह्या दिसांनी कोरोनाच्या पिडेन जायतीं जाणां जेजू आनीक चड शेळमोडाक सांपडल्यान उरले कडेन वेतात पूण आज आत्मीक संगतीक वचोंक तांकां भे आनीक जेजू ही शेळमोडाय कान उडय जेजू तुज्या पालक्यान तांकां हाड खंयसर सोरोवाक सोदून खंय वेच्या बदलाक संवसारी संगतींनी सोरो संगत्या स्वच्या शेळयांक आज तुज्या दैवीक सोरोवाक हाड जेजू
अत्वीक तरान घट कर जेजो आमच्या घरांनी तेर्स मागणे सोडून दे पवित्र पुस्तक वाचून दित आमचो लोक मिसाक येऊन दी जेजो भावार्थान घट जावन दी सोम्यान तांकां तूं राख भावार्थ जिवाळ कर भुरग्यांतय प्रत्येक तर आमची भुरगीं शेळमोडान बरोवन गेल्यांत भुरग्यांक आज मोबायल देव जाला सोम्या मोबायल देव जाला आमच्या भुरग्यांक ह्या मोबायला वरवीं भावार्थ जायतेनी उगडायला सोम्या जेजो आज तूं राख सगळ्यांक फाटी हाड तुज्या पालक्यांक सोरो तांकां तूं दी आनी तुजे ती जीव जोडीशें कर म्हण तुका समर्पित हांव जेजो तू सौम्या मोसो गवळी तुझी दया दिसासा निरंतरी देवाचें उतर सांगता गायेल्लेचे गाय हांव बांदतलो आनी पिडेस्तांक घट करतलो सोम्या जेजू सर्व पिडेस्तांक तुका समर्पित हांव आज कितलीं जाणां आस्पत्रेच्या कटल्यांनी आसात आज कितलीं जाणां घरांनी आसात थोड्यांक तांची पिडा सोंसूंक तांकां ना जेजू 2000 वर्सां आदीं तुवें जायतेची पिडा गूण केल्ली तो उडास करता हांव जेजू त्याच भावार्थान कितलेशा जाणांक आज जर तर तसो भावार्थ आसलो तर कितलीं जाणां आनीक बरी जाती सोम्या जेजू थोड्यांक आनीक भावार्थ पावना पिडा गूण करची सकत तांकां तुवें दिल्याय तरी ती वळखून काणी तांकां थोडी बटी कश्ट जातात जेजू तांकां आपड पिडेस्तान धैर्य दी तांकां घट कर तांकां भलायकी दी बोळ कर जेजू आमच्या पिडेस्तांक आपड सोम्या जेजू पिडेस्त प्रत्येक तरान थोड्यान पिडा सुसूंक पडली जाल्यार भावार्थ दी जेजू कश्ट दिताय जाल्यार तूं मनशाक बऱ्याक दिताय पिडाची थोडी बडी सोसिजेत तुजी खुशी जाल्यार जेजू तुवें त्या मोळ्यांत दिंबी घाल म्हणलें बापा लागीं बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी सोम्या आज जर तर थोड्यांनी पिडा सोसी म्हण तुजी खुशी आमच्या पिडेस्तांक त्या मोळ्याच्या त्या दगडीता वर जेजू बापा तुजी खुशी म्हजी खुशी न्ही ती पिडा सोसूं म्हाका बळ दी म्हूण मागचें धैर्य दी जेजू तांकां हर एका पिडेस्ताक तूं सांबाळ जेजू तांकां तुज्या हातांत जेजू आमी तुका समर्पित हांव तू सौम्या मोसो गवळी तुझी दया दिसासा निरंतरी देवाचें उतर सांगता न्याय हांव तांकां करतलो सोम्या आज कितलेशे न्याय न्हिताच्या संवसारांत ना आज न्हीत ना सोम्या न्हीत ना दुर्बळ्यांक न्याय न्हीत ना ग्रेस्त एकलो खंयच्या केजीन कश्ट जाला जाल्यार ताका पाठिंबो वतल्यार तो जामीन काडून 4 दिसांनी भायर येता निती खातीर झुजलो बाप स्टॅन स्वामी तसले जेजू तुजो यासाक आज लोकां खातीर 40 वर्सां वावुरलो झारखंडान जेजू आज ताका सुटका ना जेजू ताका हात पांय चलोवंक बळ ना आनी 83 वर्सां जालीं हातान कुलेर धरूंक जायना जेवंक जायना प्लेस कांय करूंक नातल्या असल्या मनशा सुटका ना जेजू पूण आज कोणा प्रभाव आसा सौंदर्याचें बळ आसा तांकां जेजू आज सुटका आसा कितलेशे जाणांक आज कितल्यांक लागाड काडल्यार कुणये केल्यार कितें केल्यार तांकां कंप्लेंट येना कांय ना तांकां न्याय न्ही चकड मेळटा पूण कोण स्वता खातीर झुजतात निती खातीर झुजतात सोम्या तांकां संवसारी तंगती न्याय ना आमच्या कोर्टीचे दोळे धांपून येतात जेजू थोडे फावटी सोम्या असल्या परिस्थितीन जेजू न्याय नीत करतलो देव तुवेंच म्हळाय न्याय नीत दी सोम्या न्याय नीत दी असल्या संवसारांत दोळ्या लोकांक दोळे उक्ते करचे तसले न्याय नीत करून दी जेजू काळो धांपले दोळे उक्ते कर मनशांक न्याय नीत मेळशें कर जेजू तू सौम्या मोसो गवळी तुझी दया दिसासा निरंतरी सक्कड आज दैतीन त्या समाज मागोवंक आयलान भाव आज मोगला जेजू तुका ती भेटोवन दिता एडवीन आनी वायलेट म्हणल्यार जेजू तांकां जैत सभार्थ मोती समाधान मेळोवंक ती मागतात
लविना पजीर तावन 9th क्लासीचें बरें शिकोवन तुजी करपा मागता गोंयांत तावन एक भयण आपल्या पुताक जेजू बरो कर म्हण मागता शोभा म्हणल्यार भयणीक घराचें धरलें कांपोताक पावून तिची भलायकी बरी जावंक मागता तरेन म्हणून समळी भयण आपल्या फ्लॅट विकोवन बसोंक आनी पांयाच्या गांठीची दूख चलोवन तिच्या भुरग्यांक देवान आशिर्वादीत करूंक मागता पियूस नगरच्या लमांनी म्हणलें एका भयणीक तिच्या फुडाराचें मेट काडूंक देवान तुवें आशिर्वादीत करूं आनी तिच्या मुखल्या फुडाराच्यो आडकडी पयस जावंक मागता मुंबय तावन आपल्या एकल्याच्या पतीक आनी पुताक कारण नासतना जैलांत गेलां बेगीन सुद्दां भायर येवंक आनी अशें न्याय एक केज आसता ह्या केदीन तावन सुटका मेळोवंक मागता प्रिसिल्ला म्हणल्यार एका भयणीक बरी भलायकी ती मेळोवंक मागता ज्योती म्हणल्यार एका भयणीक मस्त तेंपा उपरांत प्रेग्नन्सी आयल्या स्कॅनिंग रिपोर्ट 22 येवंक आसा आनी तिच्या पतीन प्रवीण तांणी दोगांयनी मेळोवन हे बरें कुटाम सांबाळूंक आनी प्रत्येक तन रिपोर्ट बरो येवंक मागतात तुवें सांबाळचे खातीर गोव्याक एरोन म्हणल्यार एका भुरग्या मुंबय तावन सांगलें तो आयकना घरा येना ताच्या मोतीक उसवाड दिवंक ताचे आवय बापाय मागतात एकलो पूत मस्त डिस्ट ह्या डिसओबिडियंट जावन आसा ताणें बरो जावंक मागता आनी डिस्टर्ब जावन आसा ती बरो जावंक मागतात एकल्या प्लास्टीक सर्जरी गायक तो गूण जावंक एकल्याच्या हाताची शीत ब्लॉक जाली गूण जावंक एकल्याच्यान थायरॉयड आनी पांयाचे खात्रे गूण जावं एकल्याचें एटॉपिक एक्झिमा म्हणली पिडा गूण जावंक मागतात एकल्याक रेल्वे आनी एकवार जाल्ल्या जागेची दस्तावेजां मेळोवंक रेल्वेंत एक बरें काम मेळोवंक मागतात एकल्याक आयकना उलोवंक जायना ताका उलोवंक आनी आयकोवंक जावचे खातीर तशेंच एकल्याक बरी सैरीक सोदता ताका बरी सैरीक मेळोवंक आनी एक आदर्श कुटुंब ताणें जियोवंक करपा मागतात एकल्या बेगीनशें बरें काम मेळोवंक मागतात एकलो विपरीत पियेता आपल्या ताचे पूत आपल्या बापाय खातीर तो मागता पियोनांतले सोडोवच्या खातीर भुरग्यांक ताणें बरें करून सोडोवंक आनी तशेंच एका भयणीन तिच्या पतीक बरें काम मेळोवंक आनी ताणें तंबाक उणें करूंक मागता एकली भयण आराधनेच्या मागण्या वरवीं ती संपूर्ण बरी जाली म्हूण ती साक्ष दिता आनी एकल्याच्या पोटांतली दूख गूण जाली तिणें अर्गां दिल्यांत आंटनी म्हणल्यार बाबाची हर्निया पिडा गूण जावंक मागता शिरसीची हेलेन म्हणली भयण आस्पत्रेंत आसा बेगीन प्रत्येक तरान तिचे गेड्डो हें आसा म्हणलें तिका आयलां बरें रिपोर्ट बरो येवन गूण जावंक मागता मुल्कीची सिल्व्या सुमारीत म्हणली भयण आपल्या हाय ब्लड प्रेशर आनी डायबिटीज पिडे वरवीं कश्ट जाता ती बरी जावंक मागता एकल्याच्या भुरग्यांनी आवय बापाय कडेन उलोवंक पतीनी तिचे कडेन बऱ्या तरान सोलोवंक पतीन तिचे कडेन बऱ्या तरान सोलोवंक घरांत मागणें तेरसी जबार तेमतो ना तें सुरू जावं प्रत्येक तरान पती आयतराचें पती आवय तावन आस्तींतलो वांटो अडोवंक वत्ताय करता ह्या सर कश्टांत निवारोवंक एकल्याच्या मोतीक समाधान मेळोवंक आनी एकल्याक आपल्या समस्यांचे परिहार जावं कुंदापूर तावन आरोण म्हणल्यार एका भवन पिड्येंत आसता ताणें गूण जावंक आनी ताच्या पुतान किडनींतलें पिड्येंत बरें जावंक तशेंच परगांव ताचे एका भयणीचो पडोवन दूख जालो पांय गूण जावंक मागता जॉयल म्हणल्यार एका भावाक ट्रान्सफर ट्रान्सफर मेळ्ळो तो अर्गां दिता जेजू तुका हेराल म्हणल्यार भयणीक प्रत्येक तरां आयतारा इंटर CA एग्जाम ती बसता सोम्यान जेजू तुजी ती आदार मागता तिणें पास जावंक पांपेल तावन एका भयणी थायरॉयड टेस्ट कोसोंक वता आनी सोमारा दीस बरो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक ती मागता मंगळूर तावन एक भयण आपल्या वळवळच्या आवय बऱ्या मरणाची करपा मागता एका स्त्रीचो आत गूण जावंक बरी भलायकी मेळोवंक एकल्या बरें काम मेळोवंक एकल्या जिवनांत परिवर्तन जावं आनी एकल्या बरी सैरीक मेळोवंक मागतात ELT एग्जाम आनी तूं पास जावंक एकल्यान मागलेलें आनी सोम्या तुवें ताका अर्गां फावो केलें पास जालें देखून अर्गां दिता सांगाता ताजे संबंदीत डिटेल्स बेगीन मेळोवन हें बरें काम बेगीन सुरू करूंक मागता हो बीन आनी क्रिस हांच्या बऱ्या भलायके खातीर ताची आवय बापाय मागतात सोम्या जेजू ही सर्व तेसां तुका समर्पिता
रम्यान जेजो ह्या थेसांवा सांगता फाटल्या आराधना वेळार जायत्यांनी तेसांव आज ही ह्या हप्त्यांत येयल्ली फाटल्या हप्त्यांनी कितें तेसांव आनी कितें जेजू तुज्या पांय तळून हर एक तेसांव परत्यान उडास करता हांव जेजू तुज्या पांय तळीन दवरता हांव सोम्यान जेजू प्रत्येक रितीन ह्या आराधनाक आमकां कुमो करतले धान्य आसात तांच्या साक्रिफिसाचो वांटो त्यांनी आराधना निरंतर सोलोवन वचूंदी म्हणल्या खातीर त्याग सेवात करून आमकां आदार दितात ह्या दानी पसत मागता हांव हर एका शुक्राराचें फुलां हांगासर दिवंक बरें मन दैत्य दानी दितात जेजू तांचें नांव सांगचें नाका म्हणटा जेजू आज तांकां तांचे साक्रिफीस आसा त्या फुलां सारकें तांचें काळीज तूं कर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल हे हांगासर जेजू आज हे प्रोग्राम आमी निरंतर डिवायन व टीव्हीच्या मालकाक ताच्या शिबांदेक आमच्या भावांक हांगासर व्हिडिओग्राफी करतना संगीत दितले आमच्या दोगांय भावांक आमची जे डेकोरेट करचे आमच्या धर्म भयणीक आनी हाची मुखेल आमच्या दैवीक आमच्या संस्थाक आनी संस्थाच्या सिबंदीक आमच्या भाव भयणी तांकां आशिर्वादीत कर जेजू ह्या वावरांत आमी कोण सांगता मेळटा सगळ्यांक आशिर्वादीत कर आज हांगासर दैती भाव भयणी जिद्यांक तरी आराधना केल्या हर एक लाख जेजू आशिर्वाद कर आनी आपड जेजू ही सगळी मागणी तुज्या पांय तळी दवरता हांव नेकलान जेजूक प्रावीण म्हणल्यार का भावान आपल्या तसां खातीर मागोवंक सांगलां बायलां गांवून तुजी विजा बेगीन जावच्या बसत जेजू ती मागता हांव सुमयान जेजू हर एक तेसां हर एक कितें तुज्या पांय तळी समर्पीत हांव आमच्या भावार ते घड कर जेजू आनी ह्या सगळ्यांक आज कोण आराधनांत भाग घेतात जेजू आमच्या राया हर एक लाख तूं भलायकी दी हालेलुया 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 दिमेर पड्या सक्कट दिमेर पड्या सोम्याता जेजू आमच्या देवतेची सगत आमची ती वळोंदी मागला जेजू तुझ्या आम्हाला एक रस्त्यान या कडे सुटका दी जेजू तुझ्या आम्हाला एक रगत वाळोवन दी पुरजाता तुवें आमचो रायता तुझ्या रगात आमच्या घरी वळयले सोम्या तुझ्या आम्हाला एक रक्ताच्या पवित्र चैतन्य कणेवा सर पिडेता भलायकी दी सर पिडेता सुटका दी जेजू आमकां रेवडण्याच्या अंकारांत अनवरतो सुटका दी जेजू हर एक आत्मा आशिर्वादीत कर जेजू उजवाड तुझं पाकोवन दी तुझे राय कोण आमच्या कुटुंबाचेर आदी आराधनांत भाग घेतल्या हर एक लजेर कोणे मागोवंक शकता जेजू तुझी ताकद म्हणून दी जेजू हालेलुया 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 जेजू 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 जीसस 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 येशुवे 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 अंगण आमी सुम्या कुला मारिया पवित्र सगत दिवंदा सोम्याची पवित्र सगत म्हणून दी अभिषेक करून दी सोम्याचा अभिषेक करून दी हालेलुया 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 जीसस 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 हालेलुया हालेलुया जीसस touch and heal everyone Lord Jesus come among us and heal our Jesus Lord hallelujah 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 praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah 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 Hallelujah. आमच्या रायाचो आशिर्वाद घेवया आनी कितें तुजी उतरां मुदीन दवरून आमी संतोशान गराया Yedia voda sacramenta sastrang naman karuya purvilya ropa bodla novyoriti adarya salvan vecha askat vishwa bavartache बळदेव्या जशे बापा तशे सुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्या हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता आमेन. प्रार्थोया हे देवा विजय सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें म्हाका सोडलाय
तुझे सोडवणे सफळ सदां तुमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरा मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. तुम सोम्या मुझो गोळी तुझी दया दिसरासा निरंतरी तुम सोम्या मुझो गोळी तुझी दया दिसरासा निरंतरी